बॉईंग कंपनीतली भानगड भायर काडपी दोग कर्मचाऱ्यांक मरण आयला। ते उपरांत मेलिसा मॅकइटी हाणें आपल्या जिविताक धोको आशिल्ल्याचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर पोस्ट केला। आपूण केन्नाच आत्महत्येचो प्रयत्न करचे ना। आपूण आपलो घोव आनी भुरग्यां वांगडा मजेत आसा असो व्हिडिओ फायझराची आदली कर्मचारी मेलिसा मॅकइटी हांणी सोशल मिडियाचेर पोस्ट केला। ह्या व्हिडिओक लागून सद्याक संवसारभर बोवाळ पडला। ह्या व्हिडिओत मेलिसा सांगता आपूण आत्महत्येचे पावल उबारचे ना, पूण आपल्या जिविताक धोको आसा। आपल्या जिविताक कितें बरें वायट जालें जाल्यार ताका फकत फार्मा कंपनी जबाबदार आसतली अशेंय ती सांगता। I just wanted to put a video of my face out there with my voice stating I am not suicidal. Me and my husband have a happy, healthy marriage. I love my son. I love my family. We have no familial disputes, nobody with mental health issues. I've had no work done on my home, no work done on my car. If anything happens to me, it is big pharma, big tech, big gov. Nothing is done by myself or my family, my husband, anybody that we know. मेलिसा मॅकइटी हांणी फायझर कंपनीच्या वासिनाचो गैरव्यवहार उक्ताडार हाडिल्लो। ती ह्या प्रकरणांतली व्हिसल ब्लोअर आसा। तिने कंपनीचे मेलूय लीक केल्ले खंय। मेलिसान फायझराच्या वासिनाक लागून शरिराचेर जावपी परिणाम आनी लोकांच्या मरणाचेर चिंता उक्तायल्ली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।